गोंय सुंदर गोंय फक्त उलयलें म्हणून जावचें ना. प्रॅक्टिकली लोकप्रतिनिधींनी आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंट स्टाफ जे ग्रामपंचायत लेवलाचेर काम करता ह्या सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. ताका लागून तालुका वायज ह्या लोकांक कामाक लावपाक जाय म्हणून हांवें बिचोले तालुक्यांतल्यान म्हज्या ओन तालुक्यांतल्यान सुरवात केला. आज सगळे पंच, सरपंच, सेक्रेटरीज आनी म्युन्सिपाल्टी दोन्ही CO आणि म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन तांकां एक्झॅक्टली पुराय प्रेझेंटेशन आमच्या DOP, BDO, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, DMA हाज्या सयत प्रत्येक जाण प्रेझेंटेशन दितले. एक 2-3 मॉडल जे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंटात बरें काम करता ते दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टरूय आपले प्रेझेंटेशन दितले आनी कशा पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनल घालून आमी पंचायत आपली स्वच्छ दवरपाक शकता हाजेर वर्किंग सुरवात केला. 12 तालुक्यांनी अशा पद्दतीची मिटींग जी आसा पळय ती स्वता हांव किंवा आमचो मिनिस्टर कोण ती अटेंड करता म्हणटा DOP मिटींग होल्ड करतली. ऑलरेडी ते सगळ्या हेजेर वर्किंग सुरवात केला, इन्क्लुडींग ज्यो गाडयो हाडून उडयता, परत ब्लॅक स्पॉट, परत जे कोण गार्बेज कलेक्शन दिना म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार पंचायत एक्ट आनी DMA एक्ट हितूर अमेंडमेंट करपाची जी तयारी आहा पळय ती सरकारा कडल्यान दवरल्या. म्हणजे आमकां जर नितळ आनी सुंदर उरतलें आसता जाल्यार हें सगळें करपाक जाय. लोकांनी एडिशनली थोडे 10-20 रुपया गार्बेजी खातीर चड दिवचे पडले जाल्यार म्हाका दिसता खंयसूर फाटीं फुडें येवपाक जायना, ताका दिवपाक जाय. खरें सरकारान गार्बेजी खातीर आनी हेच्या खातीर पयशे खंयच कमी दवरूंक ना. म्हणजे आमी 3 तरेन फंड दिता म्हटल्यार जाता. एक आमी डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक, दुसरें 15 फायनान्स कमिशन आनी तिसरें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आनी अर्बन ह्या दोगांयकूय पयशे हे डायरेक्टली 3 तरेन दिता. पण एक्चुली पयशे मोडपाक जाय तश्यो पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टी ते पयशे स्पेंडूच करिना म्हणून थोडीशी परिस्थिती आहा. पण एनी हांव तांकां आयज तांच्या लक्षान आयला एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें ह्या प्रेझेंटेशना उपरांत तरी करतले. आज हांवें 12 BDOकूय हांगा आपयले सो दॅट BDOनी अंडरस्टँड केलां एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें. प्रॅक्टिकली म्हाका त्या खातीर स्वताहून डायरेक्टराक बरोबर घेवन एक काम करचें पडलां जेणे करून ती सुरवात करता. इंडस्ट्रियल वेस्ट आमी IDCकूय सांगला आतां. IDC आनी आमचो GWMC हेजेर आमी इंडस्ट्रियल वेस्ट ETP हे वेगळे ट्रीट करपाचें केलां. एकदां हांव आमचे ऑल म्हणजे MD IDC, GWMC MD आनी ऑल द सुपरवायजर्स ऑफ ऑल IDCs अशाच पद्दतीची मिटींग घेवन तोय कचरो खंय कितें वता हाजें एक सुपरविजन करपाचें. नमस्कार. आयज सांखळी म्युनिसिपल कावन्सिलान एक स्वच्छ सर्वेक्षण हाजो इनिशिएटीव घेतला. सांखळीन खूब कडेन गार्बेजीस डंप केले वता किंवा गार्बेज खूब आसता ताजे कलेक्शन प्रॉब्लेम जाता. ताज्या खातीर गार्बेज स्पेशली वेस्ट हेल्पलायन नंबर ग्रिवेन्सीस खातीर लॉन्च केला ॲट द हँड ऑफ ऑनरेबल CM सर. हांव सगळ्या सांखळी वासियां लागीं मागता हो नंबर तुमकां सगळे कडेन सर्क्युलर जातले. प्रत्येक वॉर्डांनी आमी ताचो डिस्प्ले करतले. सो तुमच्या कडेन जो कचरो एक्स्ट्रा जो डेली कलेक्ट जायना तो खंयच्या स्वरुपान आसूं शकता. TV, ऑनरेबल CM म्हणटा तशें मोडलेल्यो खुर्च्यो पासून कितें किंवा कपडे हो सगळो कचरो तुमी आमच्या हेल्पलायन नंबराचेर फोटो काडून धाडपाचो. आमी बारीकशे ताच्या खातीर शुल्क आकारतले आनी ताच्या खातीर QR कोड दितले ते तुमी पे करून आमचे जे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आसा आनी गाडयो आसा ते तुमच्या घरा पर्यंत येतले आनी तो कचरो सगळे जाणां व्हरतले. आनी तरी तुमी जर रातचे खंय तुमी सपोज कोणी कचरे हॉटेलांतले उडयतना जर तुमकां दिसत जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी फक्त फोटो काडून तुमचें नांव आमी खंयच डिस्क्लोज करचें ना. पण त्या गाडयेक कशी फायन पडटली कारण आमकां ऑनरेबल CMन सांगला तशें त्या गाडयेचे नंबरूय सीज केले वयतले. ती कंपनीचो खंयचो घाण पडटा तांकांय तांच्यांनी पेनल्टी दितले. सो सगळ्या सांखळी वासियां लागीं मागता हो जो हेल्पलायन दिला नंबर ताचो पुरेपूर वापर करून आमच्या ऑनरेबल CMचें जें स्वप्न आसा की सुंदर आनी स्वच्छ गोंय हाका हातभार लावचो आनी आमची सांखळी सुंदर दवरपाक तुमी बीन आमकां हातभार लावचो. हांव सिद्धी हळदकर, डायरेक्टर पंचायत. आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजीन एक रिव्ह्यू मिटींग घेतली. आता ही रिव्ह्यू मिटींग असली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट बिचोली तालुकान कशा पद्दतीन जाता ह्याच्या बद्दल. सो सगळ्या सरपंचांक, पंचायत सेक्रेटरी, म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर्स, म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर्स हांकां सगळ्यांक ह्या मिटिंगेक आपयले. प्रत्येक पंचायतीचो चार्ट रेडी केल्लो लायक ड्राय वेस्ट कलेक्ट करता की ना, वेट वेस्ट करता की ना, मागीर तेंचे कडेन कसले कसले फंड्स पेंडींग आहा आनी वेदर त्या फंड्साचो उपयोग जाता की ना. गोवा गव्हर्मेंटान अंडर स्वच्छ भारत मिशन कितल्योश्योच मशिनरीज दिल्या. बेलिंग मशीन दिला, कोकोनट श्रेडर, मागीर वेट वेस्ट कंपोस्टर. पण ह्या मशिनाचो उपयोग जाता की ना ह्या खातीर एक रिव्ह्यू ऑनरेबल CMच्या चेअरमॅनशिपा अंडर घेतली. CM सरान हेंय म्हटलां की म्हयन्याभराच्या भितर ते 12 ब्लॉक कवर करपाचे आसा. सो आयज स्टार्ट केले तेंच्यांनी आपल्या बिचोली तालुका कडसून. सो सोमारा, तिसवाडी आनी सिमिलरली 12 तालुके कवर जातले.
आणि स्ट्रेच प्रत्येक पंचायतीक सांगला की जे सेंट्रला कडसून पयशे येता ते जोपर्यंत पंचायत खर्च करिना तोपर्यंत उरलेलो इन्स्टॉलमेंट येना म्हणून तांकां सांगला की बेगींतल्या बेगीन ते पयशे युटिलायज करा आणि मिनिस्ट्रीचे पयशे आसता ते तेंच्या पोर्टलाचेर तांकां कळटा की खर्च जाला की ना आणि सिन्स ते अजून पेंडींग दिसता म्हणून उरलेले इन्स्टॉलमेंट येना. नाव सरान आयज बरीच स्ट्रिक्टली ती मिटींग कन्वे केली आणि सगळ्यांक स्ट्रेस केला की डोर टू डोर कलेक्शन जावंक जाय आणि डायरेक्ट लेबरर्स घालून गार्बेज कलेक्ट करू नका पण कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करा सो दॅट सायंटिफिकली ते कलेक्शन जातले सेग्रिगेशन जातले आणि डिस्पोजलूय जातले. नमस्कार, म्हजें नांव रोहन गाडी, हांव डेप्युटी मॅनेजर म्हणून आसता गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान. आमी एक इनिशिएटीव केल्लो आसा जेणे करून गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, बिचोली म्युनिसिपल कावन्सील आनी मिनरल फावंडेशन हांच्यानी सगळ्यांनी एकठांय येवन बिचोली लांखडे जो बिचोली म्युनिसिपालिटीचो वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट आसा ड्राय वेस्टाचो MRF तो आमी चलयतात गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, जेणे करून बिचोली आनी सत्तरी तालुकाचे 30 पंचायती आनी बिचोली म्युनिसिपालिटीचो सुको कचरो त्या सायटीचेर वता आनी थंय आमची एक एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा मिनरल फावंडेशन, जे थ्रू NGO आनी वर्कर्सांक घेवन थंयसर तो सुको कचरो आयल्या उपरांत 16 वेगळ्या फ्रॅक्शन्सांनी तो सेग्रिगेट करप जाता. रिसायक्लेबल म्हणजे पेपर, प्लास्टीक, पेट बॉटल्स, ग्लास, मेटल, मागीर टीन अशे वेगळे वेगळे रिसायक्लेबल फ्रॅक्शन्स सेग्रिगेट करप जाता आनी ते सेल करून तेज्या पासून रेवेन्यू जनरेट करतात आनी थंय जवळपास 40 ते 42 वर्कर काम करतात आनी जो हे प्रॉडक्ट्स हे रिसायक्लेबल सेल करून जो रेवेन्यू येता त्या रेवेन्यूचेर तांकां आमी पगार दितात आनी असो हो सुंदर सर्क्युलर इकॉनॉमीचो एक प्रोजेक्ट गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट बिचोली हांगा चलयता. आनी CM सरानूय बी हाजें खूब तोखणाय केल्ली आसा आनी बाकीच्या सगळ्या वाठाराच्या पंचायतींक आव्हान केल्लें आसा की तेंच्यांनी हो बिचोली लांखडे हांगासर आशिल्लो प्लांट ड्राय वेस्ट MRF मुद्दम येवन पळोवचो आनी असोच MRF आपल्या पंचायतींनी सेटअप करपाचो प्रयत्न करचो. नमस्कार, हांव कारापूर सरण पंचायतीची सरपंच उलयतां. आयज आमची ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत CMA बरोबर मिटींग जाली. तशेंच सगळे वेस्ट मॅनेजमेंटाची टीम आयिल्ली आनी आमची कारापूर सरण पंचायत बरें काम करता आनी आमची 100% कचरो मुक्त जातलो हें हांव आयज ह्या मिटिंगेन सांगतां.